उलोवप आनी कृती करप हातूंत भोव फरक आसता, पूण आमच्या राजकारण्यांक हे केन्ना समजतले कळना। शायनिंग इंडिया, स्वच्छ भारत, नितळ गोय, स्मार्ट सिटी म्हटले म्हण जायना। ते खातीर यंत्रणा खरसाणेन वावर करता काय ना हेवूय पळोवप आसता। पळयले ना जाल्यार मागीर फुटपाथात सिवरेजीचे झरे फुटतात। पळयात विन्सन रोजारियोचे निरीक्षण। फुटपाथीचेर हिंगा फुडें येवन पळयत जाल्यार हिंगा फुटपाथीचेर सगळी सुयेज ओवरफ्लो जाता। ही आतां ओवरफ्लो सुयेज जाता, आतां हेजेरूच कळटा हिंगा कोणाक खबर ना म्हणून ना, खबर आसून तेणी ही वयल्यान आनीक फातरी घालून हिंगा धांपून दवरलेली आहा। पूण ही ते भाशेची सुयेज न्हू, धांपल्यार ती तशीच भितर रावता पळय तसली सुयेज न्हू ही पळय सुयेज तेणी धांपल्यार लागून ती ओवरफ्लो जावन ही पळय फुटपाथी वयल्यान हिंगा लोकांक कसली घाण पडलेली आहा, तिका किडे येतात ते सायडींतल्यान आनी कसली हिंगा घाण पडून लोकांक वास घेवन हे सायडींतल्यान हिंगा वयचें पडटा। आनी ही आतां म्हणटा ती स्मार्ट सिटी म्हणून आमी प्रमोट करता म्हणटा, ही आतां स्मार्ट सिटी कसली ती तुमी हिंगा पळोवं येता। हे फुटपाथी वयल्यान सामकी ही सुयेज सामकी ओवरफ्लो जावन सामकी मांडोवी रिवरान वयता ड्रेनींतल्यान। सो हे आतां आमकां पळोवचें पडटा पळय स्मार्ट सिटी कितें आनी पेंजीम स्मार्ट वर्क कितें चलता पळय तो हिंगा तुमी पळया। स्मार्ट सिटी पणजेच्या विद्युत भवन इमारती कुशीच्या फुटपाथ ब्लॉकांतल्यान ही घाण वयर सरता आनी गटरांतल्यान व्हावत मांडवीत वता। मांडवीन आनी कितें कितें पळोवपाचें उरला कळना, पूण पॉलिटिकल एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेन मात संबंधित अधिकाऱ्यांची वॉशिंग पावडर विनाच धुलाय केल्या। पळयात हांगा आमचे विद्युत भवन म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पयशे भरपाक जे बिल जे येतात ते हांगा पणजेकार आनी सरावंडींग लोक हांगा येतात। ते पळयता आसतना हांगा जे लायटीचे कनेक्शन आहा आनी केबल आसा आनी थंयसर मरे अशें उदक व्हांवता, सिवरेजचो वास मारता, हांगा रावूं शकना। कालूच आमचो पेडण्यान एकटो भुरगो लायटीचो हेल्पर एकटो इलेक्ट्रीक शॉक लागून एक्सपायर जालो आनी हे उदकान हे भायरी पडलेले आसा। हांगालो गव्हर्मेंटाचो स्टाफ वयता, हांगासून मनीस चलोवन वयता रस्त्याचेर, हांगा पणजेचे नागरीक चलोवन वयता आनी अख्खे गोंयचे लोक हांगासून वयता। तर आमी एक सर्वसाधारण जर मनीस जर एक कोणा कडेन कंप्लेंट दिवपाक जर गेलो लायटीच्या ऑफिसा बद्दल, तोंडा समोर हेडक्वॉर्टर्स आसा, पोलीस आसा, हांगासून पोलीस येता वयता, पोलिसांक हे दिसता काय दिसना म्हाका खबर ना। आमी गोंयच्या जनतेक सच्चेच सांगता आनी मिडिया डेली एक्सपोज करता, पूण आतां हे हांगा हे दाखयलां, काल आमकां हांगा दिसलेले पाट्याचेर अशें सिवरेज ओवरफ्लो जाल्लेले आसा। हे उदकाची कॅपेसिटी कितली आसा टँकाची, म्हणजे सेप्टीक टँक जी आसा ही कितली कॅपेसिटी आसा, ओवरफ्लो जातली काय जावची ना हे कोणी पळोवपाक जाय। PWD स्थानीक इंजिनियर जे आसा, हेंचे इंजिनियर आहा तेंच्यांनी पळोवपाक जाय आनी हेंच्यांनी कंप्लेंट दिवपाक जाय। आतां पब्लीक तुमकां कंप्लेंट दितले काय हांगालो इंचार्ज जो बिल्डिंगेचो आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसाचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो इंचार्ज जो आहा तेणी कंप्लेंट करपाक जाय। तांकां लज आसपाक जाय, म्हयन्याच्या म्हयन्यान ते पगार घेता काय घेना। ह्या सरकारा कडेन तूं कितलेंय नाग आपड, ह्या सरकाराक तुमी कितलेंय सांगात ते येतले आनी सांगतले अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे। तांकां लोकांक कितें जालें न्ही, हे सरकारान कितें केलें उपकारता। आमी हिंदू म्हटले काय ना, राम म्हटले काय तेंची पोटां भरली, तेंचे कडेन एसीचें उदीक वचो किंवा नळाचें उदीक वचो नाल्यार गटरान उदीक तेंचे पडले उपकारता। तांकां हिंदू म्हटले काय तेंची पोटां भरता। तांकां जर BJPक जर वायट जर कितें म्हटलें न्ही तांकां वायट दिसता। हांवूय हिंदू, म्हाका राम जाय, म्हाका रहीम जाय, म्हाका जेजू जाय, सगळें जाय। हांगा कितें जालां न्ही, हांकां देवाचें नांव घेवन हे आपली पोटां भरतात। हांगा तुमी हे BJP सरकार हो भ्रश्ट जनता पार्टीची म्हणटा न्ही, हांकां तुमी कितलीं नांवां दवरात, तांकां मरे कांयच म्हटलेलें ना। दुकराक घातले खोमीस आनी केले मनीस म्हणून मनीस जायना। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।